तेरेखोल न्हंयतल्यान आरोंदा जेटी मेरेन जावपी कोळशाचे बेकायदा बार्ज येरादारीची चौकशी करपाचो आदेश गोंयची पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी नुस्तेमारी खात्याक दिला। केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीन पर्यटन मंत्र्याकडेन ह्या बेकायदा येरादारीची कागाळ पावयल्या उपरांत मंत्र्यान हो आदेश दिला म्हूण समितीन मिडियाक सांगला। तेरेखोल न्हंयतल्यान जावपी बेकायदा बार्ज येरादारीची चौकशी करपाचो आदेश पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान दिला। पर्यावरण मंत्र्यान 4 दिसां भितर अहवाल दिवपाक सांगला। I want a report. In how many days time can you give the report? 4-5 days दिल्यात तांकां. And I asked them and so many of them to do a site inspection. तेरेखोल न्हंयतल्यान मिनाची येरादारी करपाक केंद्र सरकाराची मान्यताय घेवंक जाय आशिल्ली अशें मत अद्वोगात प्रसाद शहापूरकारान उक्तायलें। आमचें म्हणणें आसा की गोवा आनी महाराष्ट्राच्या भितर एखादो प्रकल्प येता तर त्या प्रकल्पाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कन्सेंट घेवची पडटा। इवन हो प्रश्न सुद्धा तांचेरी जे आरोंदा बचाव समितीन ऑनरेबल सुद्धा हायकोर्टाचे होच क्वेरी रेज केल्लो आसा। तेरेखोल न्हंयतल्यान बार्जीची येरादारी करपाक गोंय सरकारान कसलीच परवानगी दिवंक ना अशें समितीचो निमंत्रक सचिन परबाचें म्हणणें आशिल्लें। काल कन्सर्न डिपार्टमेंटची ऑथॉरिटीज आसात तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की गोवा गव्हर्नमेंटान तांकां कसलीच परमिशन वर्बली सांगलें तेंच्यांनी। When Mr. Father was present as well as Honorable Minister of Environment Alina Saltana was there. So verbally तेंच्यांनी मान्य केलें की गोवा गव्हर्नमेंटान तांकां कसलीच परमिशन दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार खोपी बांदून रावपी लोकांचेर पुलिसांनी कारवाय करून तांकां धांवडावन घालचें म्हूण थळावे लोक मागतात। दाबोळे रेल्वे स्टेशना भायर खोपींनी रावपी हे लोक शारांत भीक मागतात आनी रेल्वे स्टेशनाचेर घाण करतात म्हूण लोकांची कागाळ। वास्को शारांत जावपी चोरयांनी ह्या लोकांचो हात आसूये म्हूण लोकांक दुबाव। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार बेकायदेशीर खोपी बांदल्यात। ह्या खोपींनी रावपी लोक रेल्वे स्टेशन आनी हेर सुवातींनी भीक मागतात। रेल्वे स्टेशनाचेर हे लोक घाण करतात अशें लोकांचें म्हणणें आसा। ह्या लोकांचेर कोणूच कारवाय करिना अशी लोकांची कागाळ। जे म्हणणा कितें ते हांगा सगळे घाण करता आनी सगळे झगडटा दारू पिवन रातचे बी आनी लोकांक त्रास। हांगा रावपाक कोण परमिशन दिला ते आमकां खबर ना। ते खंयसून येता ते आमी खबर ना। ते भुरगे हाडटा कोणाचे कितें कितें हांगा सगळे आवाज रातभर आवाज करता। आमी हिंगा रावता आनी आमकां हांगा प्रॉब्लेम जाता रावपाक। दाबोळे रेल्वे स्टेशना लागसार बेकायदेशीर रितीन रावपी लोकांक पुलिसांनी धांवडावन घालचे अशी मागणी लोकांनी केल्या। भीक मागतात चडशे ते धाकले भुरगे आहा आनी हेंचे आसा मेन आमचे पंचायती ते लक्ष घालना कित्याक ते व्हेरिफिकेशन करून रावपाक जाय न्ही। ते व्हेरिफिकेशन ना तेंचे कांय ना पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना पुलिसान लक्ष घालना तेंकां आनी हेतून कितें आहा ही चोरी बी करूं शकता डावटफूल 100% आसा की ती चोरी करूं शकता म्हणून आनी तांकां एक्शन घेवपाक जाय। आमचे आसा पंचायती लागता चडशे पंचायती तेणी लक्ष घालून तांकां धाडोवपाक जाय हांगासून। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। मायनिंग बंद आसतनाय सेजा स्टेरलायटाच्या पिळगांवच्या प्लांटार स्क्रिनिंगाचें काम चल्लां म्हूण पिळगांवच्या पंचान कागाळ केल्या। खण खातें प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उपजिल्लोधिकारी दर्यादेग नियमन वेवस्थापन आनी पुलिशे मेरेन प्रकरण पावूनय सेजाचें काम बंद जायना। पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस काडिल्ली। पुलिसूय सुवातेर वचून आयले मात पुलिसांक बेकायदेशीर स्क्रिनिंग बंद करपाक जमना म्हूण पंच अनिल नायक सांगता। तो जो स्क्रिनिंग प्लांट चलता तो सेजा स्टरलायट आतां पळय ह्या जागेन चलता थंयसर ताका कसलेंच परमिशन ना। खंयच्याच डिपार्टमेंटाचें ताका परमिशन ना आनी मायनिंग बंद असल्या कारणान ते स्क्रिनिंग प्लांटर ताका कसोच चलोवंक गावना। पत्रे मारून बीन ते आतां कोणाक दिसना तशें तेंचे ते ऑपरेटींग चालू आसा कितें पूण त्या संदर्भान सगल्यो कंप्लेनी केल्या नॉर्थ गोवा कलेक्टराक केल्या बिचोले सगळे डिपार्टमेंटाक करून दवरल्या। पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडल्या आनी पुलिशेकूय आमी ते धाडून दिल्या पूण आजुनूय काय ते 9:45 शिवाय बंद करिना प्लांट आनी 2 फावटी पुलीस 100 नंबर डायल करून हांवें पुलिसांक हाडलेले आनी पुलिसांनी एकदां वचून थंय भितर वचून फोन केला तांकां पुलिसांक खबर आसा पूण तेज्या उपरांत सगळो प्रोसेस करून स्टॉप नोटीस इमिडिएटली पंचायतीन सांगलें ताका काड म्हणून कित्याक बंद करा म्हणून तो तरी आसतना तेजेर पुलीस कांय एक्शन अजून घेवंक ना। पुलीस डिपार्टमेंटान तरी हे इलिगल आहा पळय ही एक्टिविटीज थारोवची आनी हे जे गांवचे लोक रातभर जे न्हिदाना हे भुरगे शिकपाचे आहा तांकां जी लॉस जाता पळय न्हू तेजेर एक नियंत्रण हाडचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां। घेवया एक विराम।